सरपंच आयज तुमचे पंचायत घर डेमोलिश जाल्लें आसा आनी तुमकां खंय तरी टेम्पररी शिफ्ट केला अशें आयकूंक येता. कितें सांगपाक सोदता सर? पयलीं म्हटल्यार ही पंचायत घर आमचे बोगमाळ विलेज पंचायत चिखलना बोगमाळ हेजे पंचायत घर तुम्ही फाटल्यान विज्युअल्स पळोवंक शकता की ते आमी डेमोलिश केला. 2004 ही बिल्डींग बांदलेली आनी त्याच्या उपरांत वयर हॉल बी तशें करून साबार प्रोसिजर हांचो जाल्लो. पण आफ्टर आतां ऑलमोस्ट आमी 20 वर्सां उपरांत येयला आनी मॉडर्न नीड्स आनी रेवन्यू प्रॉस्पेक्टांतल्यान ही आमचे गांव हो टुरिजम बेज विलेज. सो रेवन्यू प्रॉस्पेक्टांतल्यान पळयता आसतना आमचो लोकल हांगाचो आमदार जो आसलो तो आमचो माननीय मंत्री पंचायत डिपार्टमेंटाचो मंत्री आमचो मोविन गुदिनो त्यांनी एक प्रपोजल मूव केलो की ही पंचायत एक्झिस्टींग आहा ती मोडची आनी अंडर दीन दयाल पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑलमोस्ट आमकां 3 CR ह्या नव्या बिल्डिंगा खातीर त्यांनी अवेलेबल करून दिले आनी तोच मंत्री आसल्या कारणान ह्या खात्याचो आनी 50 lakhs त्यांनी स्पेशल अप्रुवलाचेर 3.5 कोटीचो एक्झिस्टींग ग्राउंड +3 अशी ही बिल्डींग हांगासर ह्याच स्ट्रक्चराचेर जावपाची आसा. त्याच्या भायर ह्या जमनीचे तेन्नाचे ओनर पोस्ता भाटकार हांगासर तेंच्याय फॅमिलीचो भरपूर प्रमाणे ह्या आमकां जमीन अवेलेबल करून दिवपाक आनी तेन्नाची आमची सरपंच लास्ट टर्माची सरपंच त्याच्या खाला ही जमीन आमी आमच्या नांवार करून घेतलेली. एक 750 स्क्वेअर मिटर त्यांनी आमकां गिफ्टीड केल्ली आनी 280 स्क्वेअर मिटर सुमार आमी परचेस केल्ली. त्याच्या खातीर आमकां पयशे पंचायतीन नासलेले तेन्ना सुवर्णबाब बांदेकर हेंच्यांनी सुमार 10 lakhs आमकां ह्या पंचायतीक अंडर CSR म्हणून तेंच्यांनी डोनेशनूय दिल्लें आनी त्या बेजाचेर आमी ही जमीन परचेस केली आनी त्याच्या मुखार प्रोसिजर आमी मूव केलो आनी आयच्या दिसा हे सगळें जाल्लें. त्याच्या भायर आमकां जी साबार परमिशन लागता सगळ्या कॉम्पिटंट अथॉरिटी कडल्यान जी परमिशनां एक आतां नेवल अप्रुवल लागता किंवा बीच लागीं आसल्यार CRZ लागता मागीर PDA परमिशन अशी साबार जी परमिशन लागता ती सगळे अप्रुवल घेवन आमी पयर आमकां लास्ट आमकां PDAचे अप्रुवल मेळ्ळें 1 तारखेर एक मेळ्ळ्या उपरांत आमी ही पंचायत घर मोडपाची असो डिसिजन जालो. फाटल्याच विकान ही पंचायत मोडपाची आसली पण आमची पयरूच जाल्ली ग्रामसभा त्याच्या खातीर आमी रावले आनी कालच्यान आमी हें काम सुरू केल्लें आसा. ही अख्खी पंचायत घर मोडटा हांव सगळ्या तशें थंय मोडपा खातीर आमच्या कडेन आमी लोवर इन्कम पंचायत सो म्हणजे मोडपा खातीर आमचो शेजारची पंचायतीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हेंनी आमकां मदत केल्ली आसा. तशेंच आमचे माननीय मंत्री मोविन गुदिनो हेंचेय आभार मानता. तशेंच साबार गांवचे लोक आनी ज्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या पंचायतीन तेंच्यांनी लोकांक सर्वीस दिली तेंचेय हांव आभार मानता आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यांनी फुडें येवन आपल्या हाडींतल्यान सगळे अप्रुवल घेवन आमी तांकां प्लॅन दाखयल्लो आसा. ग्राउंड +3 बिल्डिंगेन घेवपाची आहा. सकयल शॉप्स फर्स्ट फ्लोराचे आमचे पंचायत ऑफिस त्याच्या वयर लायब्ररी जिम आनी वयर एक कम्युनिटी हॉल अशा प्रकारचो हो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा आनी एक किंवा 1.5 म्हयन्या भितर हांगासर काम सुरू जातलें आनी आमी डेमोलिशन करून आतां लँडस्केपिंगा खातीर सगळी आपली जागो क्लियर करपाच्या प्रोसिजरान आसा. केन्ना काबार जातलो कितें स्टार्ट केन्ना न्यू पंचायत केन्ना ओपन? ऑलमोस्ट पावस मातसो चड लागला सो ते लँडस्केपिंगाचें काम चालू आहा. डिटेल DPR जो आहा तो केल्लो आहा. टेंडर फ्लोट जावपाचो आहा बांदपा खातीर. आमी कन्सल्टंट दत्ता कारे हेका अपॉयंट करून हांगासर अख्खो प्रोजेक्ट कसो येवपाचो आहा ग्राउंड +3 जेचे हांवें डिटेलान तुमकां सांगलें. सो ते कन्सल्टन्सी अपॉयंट जाला. आतां आमी टेंडर फ्लोट करता त्याच्या पयलीं मातशें सॉयल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय किंवा जे दुसरें काम करपाक जाय ते चालू आहा सद्या. एक पावस जसो सोंपता तसो आमी फावंडेशन स्टोन घालून फुडें वयतले काम करपाक. सद्या खंय शिफ्ट केला तुमी? सद्या आमी हांगासर लागींच गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसली आतां अंगणवाडी खंय चलता आनी थंयच आमी शिफ्ट केला. युको बँक जी आसली आमी फाटींच इलेक्शना पयलीं वयर गायींत हांगासर शिफ्ट केल्ली. एज पर तेंचे RBI गायडलायन्स जशे रिक्वायरमेंट जाय त्या प्रमाणे आमी गायींत हांगासर शिफ्ट केल्ली. हांगासर युको बँक आसली. त्याच्या भायर हांगासर पोस्ट ऑफिसूय आसले. सो पोस्ट ऑफिस आनी आमची पंचायत विलेज पंचायत चिखलना बोगमालो ही अंगणवाडी हांगासर म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल खंय आसले थंय शिफ्ट जाल्ली आहा. सो लोकांक तुमच्या वतीन सांगपाक सोदता की कोणाकूय आमचे मदत जाय किंवा सर्वीस अवेलेबल करून घेवपाक जाय जाल्यार आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आहा. कालूच आमी शिफ्ट जाल्ले
जाल्या कारणान 1-2-3 दिसां भितर सगळे स्ट्रीमलायन जातले. सो त्या प्रोसिजरान आमी सद्या लोकांक ते शिफ्ट जाता कसलो त्रास जावचो ना. ऑल द इक्विपमेंट्स एवरीथिंग इज सगळे आमचे जे इक्विपमेंट हांगासर जे असले आणि गरजेचे सामान थंय व्हरपाक जाय थंय आमी व्हेल्ले आसा. शिफ्टिंग हॅज बीन डन. शिफ्टिंग हॅज बीन डन आणि 1-2-3 दिसां भितर स्ट्रीमलायन सगळो प्रोजेक्ट जातलो. म्हटल्यार आमचे कंप्युटर आहा, मागीर वायफाय कनेक्टिविटी ह्या गजालीचें सगळें काम चालू आसा. ग्राउंड प्लस 3 तुम्ही सांगता पंचायत घर ते केन्ना मेरेन रेडी जातले. काम 1.5 महिन्यान चालू जातले. एनी अंदाज तुमचो असो कितें? अंदाज एज पर हीज म्हटल्यार टेंडर प्रोसिजर 18 म्हयने ताका टायम आसता कॉन्ट्रॅक्टराक. मे बी वयर सकयल कितें जावं शकता, पण आमी जाता तितल्या बेगीन हें काम करून आमकांय हांगासर येवपाक जाय ह्या बिल्डिंगे भितर आनी लोकांक ह्या नव्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी म्हटल्यार जाता तशी सर्विसीस दिवपाक जाय. आमचो मंत्री तुमकां खबर आसतलें डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे आहा तेणी सुद्दां पयलीं खंय तरी वायट कंडिशन आसली ती तेणी हाडून बऱ्या हितून मायल्स हांगासर शिफ्ट केली. सो म्हटल्यार बऱ्या बिल्डिंगे भितर बरी कामां जाता असो तेचो विचार आहा. त्याच विचार घेवन आमी हांगासर मुखार वयता. ग्रामसभा दवरपाक बी इनफ स्पेस आसतलो. तसो एडजस्टमेंट थोडे करपाक जाय. थंय आमची पयली एक्झिस्टींग बालवाडी आसली, सो ती बालवाडी एका रुमान आमी केला. मदें आमचें ऑफिस आनी सायडीन पोस्ट आनी सरपंचाचें आनी सेक्रेटरीचें कॅबिन अशें दवरलां. सो तसो एडजस्टमेंट करून आमी तें करतले. नाल्यार खंय आमी अशें आमचो विचार आहा की खंय खंय ओपन स्पेसीस आहा सगळ्या हेच्या भितर ग्रामसभा वचची आनी आमी खंय दुसरे कडेन सुद्दां ग्रामसभा घेवं शकता. तसो एडजस्टमेंट करून. सध्या पावस चालू आहा. कालची एक ग्रामसभा आमची आयतारा ग्रामसभा जाल्ली आसा. सरपंच जिम आसलें वयर न्हू, कशें कितें केलें? जीम सगळे आमी इक्विपमेंट्स आहा ते शिफ्ट केल्ले आसा आनी सगळे आतां एमटी आमी खूब पयलीं केल्ले जीम आख्खे. सो नव्या पंचायत जेन्ना येतली तेतून जीम, लायब्ररी अशे मॉडर्न थिंग्स येतले आनी तेन्ना म्हटल्यार आनी जर कितें रिक्वायरमेंट जर आसली ते आमी इन्क्लूड करपाक खंयच फुडें फाटीं करचे ना. आमकां एक हेल्थाचें गरज आसा ह्या गांवा भितर. हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे गरज आसा. सो आमी तांकां इन्क्लूड करून घेतले हांगासर की जाता तितले सर्विसीस हांगा लोकल लेवलाचेर गांवांतल्या लोकांक मेळचे असो आमचो विचार. वन स्टॉप सोल्युशन. हय, तो करपाक आमकां काय पयलीं करपाक मेळनासलें, जागो कमी आसलो म्हणून. आतां हे सगळें इन्क्लूड करून आमी घेवपाच्या तयारीन आसा आनी तेन्ना म्हटल्यार आनी कितें जर जालें जाल्यार ते आमी इन्क्लूड करून घेतले. तितून कांयच हें ना. मॅडम आता न्यू पंचायत घर तुमच्या सद्याक शिफ्ट जाल्लें आहा एज अ फॉर्मर सरपंच. वॉट इज युअर व्यू ऑन दीस? वेन आय वॉज एज अ सरपंच लास्ट टर्माक तेन्ना आमी प्रपोजल मूव केल्लो आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड लायक टू थँक द गव्हर्मेंट. लायक गव्हर्मेंटान हो दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम इम्प्लिमेंट केलो म्हूण. हो इम्प्लिमेंट केलो म्हूण आमकां ही स्कीम आमकां घेवपाक मेवली आनी आमची पंचायत आयज मोडूंक पावली ना आमी. अदरवायज वी वूड हॅव बीन इन दॅट ओल्ड बिल्डींग वीच वॉज नॉट अ स्टेबल वन आनी आमकां सर्विसीस आमकां तितल्यो हे जाय तश्यो आमकां दिवंक मेवना हाल्ल्यो. सो ती आतां डिमॉलिश केली. बट फर्स्ट क्रेडीट गोज टू अ मिनिस्टर खूब पुश्ट आसा म्हणपाक ना तुमची पंचायत शूड बी अ मॉडर्न पंचायत बिकॉज स्मॉल विलेज बोगमालो अ ब्युटिफूल विलेज एंड अ मॉडर्न पंचायत शूड गो अलॉंग टुगेदर. आनी ताका लागून आमी हें डिसायड केलें ही पंचायत आमी मोडपाक. आनी फर्स्ट आमकां जॉर्ज बारकार हू इज द ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी आनी ते ओनराक लागून लायक प्रोसेस करपाक आनी तेणें जायतें कॉपरेशन आमकां ओनरान दिल्लें आहा. I thank George Parkar in behalf of my full panchayat team and the villagers who came forward. आमकां 280 स्क्वेअर मिटर आमी गिफ्ट केलो आनी सील्ड परचेज केलो. सॉरी, वी परचेज 280 आनी गिफ्टेड. आमचो एक्झिस्टींग हाल्ली पळय ती पंचायत ओल्ड हाल्ली पळय ती इट वॉज गिफ्टेड बाय हीज फादर. सो हीज फादर्स नेम वील बी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. आमी न्यू पंचायत पासून बांदतली पूण हीज फादर्स नेम वील बी रिमेंबर्ड. आनी तशेंच सुवर्णा बांदेकाराकूय थँक्यू म्हणटा बिकॉज तेणें आमकां एक 10 lakhs आमकां आपल्याचे हितून वेल विशर कहो आमकां ते दिल्यात आनी ते पयशे आमकां 10 lakhs दिले म्हूण आमी परचेज करूंक पावलीं. सेकेंडली आमच्या प्रसिद्ध सर, नॉट फॉरगेटींग प्रसिद्ध सर वॉज द मेन बॅकबोन हू वॉज आफ्टर दीस. हें सगळं प्रोसेस करपाक प्रसिद्ध सराचो हात पयलो आहा. आनी एक सेक्रेटरी ऑल्सो पयलींची आमची सेक्रेटरी हाली आशा मेस्ता तें हाल्या प्रोसेसूय तेणें केलो अलॉंग वीथ मी. आमी सगळो पेपर वर्क करपाक आशा सेक्रेटरी अलॉंग वीथ प्रसिद्ध सर. सो ताका लागून आयज ती डिमॉलिश करूंक पावल्ली आहा. आनी वी हॅव गॉट जायते आमी न्यू प्लॅन्स थारायल्ले आहा हेका करपाक. आमचे सरपंचान सांगलां ते भाशेन. सो न्यू बिल्डिंगान आनी कितें सजेशन्स पासून हा न्यू वॉट कॅन कम इन द बिल्डींग बिकॉज द बिल्डींग इज सच अ वे लायक जाता तितले आमी कवर अप करपाक सोदता ते बिल्डिंगेन. लायक हेल्थ सेंटर इज गोइंग टू कम. फेर प्रायस शॉप ऑल्सो वी आर ब्रिंगींग ओवर हियर बिकॉज people are getting difficult all the way to go to दाबोलींच्यान हांगा येता. सो फेर प्रायस शॉप एक आसतलो आनी जायत्यो सुविधा आमी करपाक प्लॅन करता हांगासर.
I thank सगळ्यांक थँक करता ऑन माय बिहाफ एक्स पंच मेंबर्स हू आर विथ मी त्यांचोय हात हा हेतून टू मूव दीस प्रपोजल सो एक्स पंच मेंबर्स प्लस द प्रेझेंट पंच मेंबर्स प्रसिद्ध सर अँड अ बिग थँक यू टू मिनिस्टर मोविन गुदिनो. अरुण, आता तुमची पूर्ण पंचायत डेमोलिश केल्ली आसा, नव्या पंचायतीन तुम्ही पावल्ले आसा. तुमच्या मनान कशें आसा म्हणजे आता वेगळे वेगळे फॅसिलिटी तुम्ही हांगा हाडूंक शकता तशें कितें कितें जालें हांव आतां म्हागे थर्ड टर्म टोटल फर्स्ट सेकंड टर्म हांवें लक्ष्मणाक सरपंच पयलो, उर्मानाक पयलो, सगळे सरपंच पयलो. बट एज पर माय एक्सपिरियन्स आमगे शंकर सरपंच आहा तो बरो आहा, एक्टीव आहा. पंचायती सारके धांवन धांवन आमी पेपर वर्क करपाक खूब त्रास पडटा. CRZ NOC हाड, NOC हाड, TNOC हाड खूब केलां. तशीच आमकां जेन्ना ऑफर येयलो तेन्ना सुवर्णा बांदेकर आमकां दोगांकूय पर्सनल येयलो आनी तेंगे विचारलें तुमकां आपूण 10 लाख दिता, तुमी कितें करपाक सोदता. हांवें म्हणलें सर आमचे अशें प्रॉब्लम आहा. तेन्ना सुवर्णा बांदेकर सांगलें असली कामां आपूण फुडें आहा, फक्त आपलो जेन्ना एक हॉल आसा जाल्यार आपलो कितें बोर्ड घाला म्हणपाक सुवर्णा बांदेकर आनी सो ताका लागून हांव ताका पयलूच थंय म्हाका पूण पयशे दिवपा रेडी ना. तेन्ना आमकां आपले अरेंज करून आमकां 10 लाख दिले म्हणून आमी प्रॉपर्टी घेवपाक. सेकंड तसोच आतां कमला प्रसाद यादव ताणें आमचे कडेन पयशे ना कितें बोकमाला आमची पंचायत 9 लाख कितें फंड तितूंत आमी थोडे पयशे भरले. ते कमलाकूय हांव थँक्यू म्हणलें. कमलान एक उतर आमचें नांव म्हणून सुद्दां पंचायत गेले. आनी थर्ड म्हळ्यार हो जो भाटकार आयलो, भाटकार तर आमकां तो आजून सुद्दां बरो करता, रिलेशन बरें, ताका लागून आमची प्रॉपर्टी मेळ्ळी. ताका लागून ताका भाटकाराकूच देव बरो म्हणटा. तशीच हाचे एज अ एक्सपिरियन्स प्रमाणे आतां सगळे आमचे जे बायकी मागीर 30-15-20 जाण हे मेंबर आयले तेंच्यांनी बरी काम केल्लीं आहा, तशें कोणें हें करूं ना. आनी आतांय आमी एक्टीव आहा, सगळे एक्टीव आहा. अशें करून आतां आमचे मिनिस्टर मोविन गुदिनो तो आमकां सदांच हेल्प करता, पूश करता. आनी तो पूश केलो म्हणटा आमी करता ताकाय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा ही आमची पंचायत. आनी आमी ट्राय करता एकदम मॉडल पंचायत, कित्याक बोकमालो बीच सारकी तेंको ना ट्युरिजम प्लेस, जाल्यार आमी मागता ही जातली बरी पॉश पंचायत करूं अशें मागता. आता आमच्या सरपंचान, आतांच्या सरपंचान तशें पयलींच्या सरपंचान लोडिनान आनी अरुणानी सांगलां. हांव फकत इतलें म्हणटा आतां काम कॉमेन्स केलां तें सारकें बरे भाशेन जावपाक, कोणाक माल लागनासतना तें जावपाक तें जाल्यार पळोवन बरे भाशेन मागता. थँक्यू.